सोमारा रातीक अंकोला हांगसर केंद्रीय आयुश्य मंत्री श्रीपद नायक हांच्या मोटारीक भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत तांची घरकान्न विजया नायक आनी खाजगी सचीव दीपक रामदादा गोमे हांकां मरण आयलें. केंद्रीय मंत्री नायक हांच्या हातापांयाक ह्या अपघातांत गंभीर दुखापत जाल्या. अंकोलाच्या हॉस्पिटलांत उपचार केले उपरांत फुडल्या उपचारा खातीर तांकां गोंय वैजकीय महाविद्यालयांत रातीक हाडले. सोमारा सकाळीं येल्लापुराक गणपती देवळांत दर्शन घेवन ती गोकर्णा वचपाक भायर सरिल्ली. शॉर्टकट मार्गान गोकर्णा वचपाक तांच्यांनी गाडी वळयली. त्या मजगतीं हिल्लूर होसंकाली हांगच्या अरुंद रस्त्यार चालकाचो ताबो गेलो आनी मोटर उमथून रस्त्या कुशीक पडली. केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायकाच्या घरकान्नीक तकलेक गंभीर मार बसलो. हॉस्पिटलांत व्हरतना वाटेरच तांकां मरण आयलें. केंद्रीय मंत्री श्रीपद भाऊंच्यो 2 शस्त्रक्रिया केल्यात. सद्याक तांची स्थिती स्थिर आसा म्हण म्हायती दोतोर बानेकार तशेंच मुखेलमंत्री सावंतान दिल्या. केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीपद भाऊच्या खबरेक गोंयांत येवपाचे आसात. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.